नमस्कार. आयच्या हेडोनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. सरकाराक 100 दीस पुराय जाल्यात आणि त्या 100 दिसाचे उलोवपाक सरकारांतले सगळ्यात सिनियर मंत्री गोंयचे भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीनबाब ढवळीकार, मोगोचे फुडारी. सर, वेलकम टू द शो. सुरवात हाजे वेल्यानच करया. एक विचित्र परिस्थितींतल्यान हे सरकार निर्माण जाल्लें. कशें चल्लां? एटलीस्ट पयलीं 100 दिसां भितर कळटा गाडयेची परिस्थिती चलता, व्हील बॅलन्सिंग आसा. ज्या वेळार रिजल्ट जाले तेन्ना म्हज्या मनात सुद्दां येवं नाशिल्लें की हें सरकार जातलें काय कितें. अशा स्थितींत गोंय आशिल्लें. 13, 17, 3, 3, 1, 4 म्हणजे इक्वेशनूच लोकांनी मतदारांनी अशें करून दवरिल्लें की कोणी तरी पुढाकार घेवन हें करपाक जाय. आतां पुढाकार कसो घेतलो? कोणी तरी आपले पोझिशन स्पश्ट करपाक कोणी तरी एकामेकांक मेळपाक जाय. बरोबर, उलोवपाक जाय. अशा वेळार माननीय MOST MORTH मिनिस्टराचो म्हाका फोन आयलो की गोंयाची परिस्थिती सामकी बिकट आसा. अशें तर तुमचें हें कितें? हांवें इमिजिएट आन्सर दिवना. तुम्ही म्हणटात की नितीन गडकरीन तुमकां फोन केलो, पण तुम्ही इमिजिएट कमिटमेंट दिली. कमिटमेंट दिवना, मेळुया म्हटलें ताचे डिस्कस. कारण कमिटमेंट दिवपाक सुद्दां भारतीय जनता पक्ष 13च आशिल्लो, आमी 3च आशिल्ले. हांवें कमिटमेंट दिवन सुद्दां सरकार जायनाशिल्लें, अपक्ष येवपाक जाय आशिल्ले आनी प्लस गोवा फॉरवर्ड येवपाक जाय आशिल्लो. आनी हें इक्वेशन जावपाक त्या वेळार कठीण परिस्थिती दिसताली. पूण ही सगळी कठीण परिस्थिती आमकां एकत्रीत हाडून मुखार सरपाक काँग्रेसीन हातभार लायलो. कारण काँग्रेसीचे सत्र येवन सुद्दां ते सरकार घडोवंक शकताले. 4 अपक्ष आनी 1 NCPचो आशिल्लो. इमिजिएट तांचे 21 ते 22 जाताले. पूण ते करूं शकले ना. गोवा फॉरवर्ड कुशीनूच दवरूं शकताले, आमी कुशीनूच रावंक शकताले आनी भारतीय जनता पक्ष ते कित्याक करूं शकले ना हांव नकळो. जेन्ना तांणी म्हाका एप्रोच केल्लो तेन्ना हांवें तांकां स्पश्ट सांगिल्लें की तुमचो नेता निवडा, मागीर उलोवया अशान सांगिल्लें तुमी तांकां. त्या तांची एक भूमिका आसा की फ्रॉम फर्स्ट मुवमेंट इटसेल्फ तुमी क्लियर आशिल्ले की तुमी भाजपा बरोबर वतात. भाजपा बरोबर वचपाक जायच अशें मनां दिसतालें. कारण कितें, मनोहर पर्रीकर गोंयांत येयलो जाल्या ना जाल्यार तांचे कडेन आनी नेतृत्व नाशिल्लें. पूण तुमी काँग्रेसीक टायम बी दिल्लो. तसो हांवें टायम बी कांय दिवना. हांवें सांगिल्लें तांकां तुमी बेगिनात बेगीन तुमचें नेतृत्व डिसायड करा आनी मागीर सुतोवाच करा. जो पर्यंत नेतृत्वच डिसायड जायना आमच्या सारक्या कडेन उलोवन कितें फायदो. जर तांचे नेतृत्वाक जर ते एकठांय येना ती हें आमची चूक न्हय. पूण जेन्ना नितीनजी गोंयांत आयले तेन्ना एक वेगळो टर्न जालो. आनी हो वेगळो टर्नात जे कंडिशन हांवें स्वता नितीनजीक घातलें की मनोहर पर्रीकरा सारको मनीस जर रक्षा मंत्री म्हणून थंय आसा, म्हाका खबर आशिल्लें तें उच्च पद, ताका गोंयांत येवपूय डिफिकल्ट तांकां. पूण गोंय जर तरतलें आनी आमी जर निवडून आयिल्ले, जर गोंयाक वेगळें वळण दितले, राजकारणांतलें वेगळें वळण आनी डेव्हलपमेंटांतलें वळण, जाल्यार मनोहर पर्रीकर सारकोच मुख्यमंत्री थंय येवपाक जाय. ना जाल्यार ते 6 म्हयन्याचे परत गव्हर्मेंटाक करची पडटली. आनी तें कंडिशन हांवें ताचे मुखार दवरलें की तशें आसा जाल्यार आमी विचार करता. पण तुमी काँग्रेसीक डेडलायन बी दिल्ली, तुमी काँग्रेसीकूय सांगिल्लें काय तुमी काँग्रेसीक फर्स्ट मुवमेंट सांगलें की आपूण ना म्हणून? हांवें तशें कोणा कडेनूच सांगूना. हांवें BJPकूय हांव ना म्हणून सांगूना आनी काँग्रेसीकूय हांवें ना म्हणून सांगूना. कारण गोंयचें इक्वेशनूच अशें आशिल्लें की गोंयांत लोकांनी आमकां निवडून दिल्या, खंय तरी आमकां सरकार करपाक जाय आशिल्लें. ना जाल्यार ओपोजिशनाक बसपाक जाय. आमी ओपोजिशन खरें म्हणजे आमी जी तयारी दवरिल्ली ती ओपोजिशनाक बसपाची तयारी दवरली. कारण म्हाका दिशिल्लें की गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसी बरोबर वतले आनी तांच्या पक्षाक तांणी तेंको दिल्लो, रोहन खंवटेक तेंको दिल्लो. त्यानंतर चर्चिला लेमाव आशिल्लो NCPचो. हे सगळे एक जर जायत जाल्यार सरकार जालें अशें हांवें मनांत धरून हांव म्हटलें ओपोजिशनाक बसतलो. तुम्ही मानसिक तयारी केली? मानसिक तयारी आमी केली. कारण आमचे 2 म्हजे हात सामके विन जाता जाता अशे काही कारणां लागून पडले आनी त्या खातीर म्हाका हें घेवचें पडलें. हांवें जें इक्वेशन म्हजें केल्लें
ते काही कारणां लागून जालें ना आणि त्या खातीर एक डिसिजन हांवें घेतलें की सरकार न जाल्यार ऑपोजिशनाक वचपाचें पूण जेन्ना नितीनजी गडकरी म्हाका मेळ्ळे आनी हांवें सुतोवाच केलो की माननीय आतांचे मुख्यमंत्री तेन्नाचे रक्षा मंत्री मनोहरजी पर्रीकर जर गोंयांत येता आसत जाल्यारच हांव तुमचे बरोबर बेसिकली तुम्ही तयार सांगता जावपा की आसा. ज्या पार्टीन आपले नेतृत्व सगळ्यात पयलीं डिक्लेअर केले त्या पक्षा बरोबर तुम्ही गेले तुमकां क्लॅरिटी दिसली ज्या पार्टीन आमकां बरें नेतृत्व दिलें हम्म. त्या पक्षा बरोबर आमी गेले कारण त्या मनशा विशीं म्हाका म्हायती आशिल्ली त्याच्या कामा विशीं म्हाका म्हायती आशिल्ली आणि कर्तृत्व सिद्ध करपाची एक ताच्यात धमक आसा एक गजाल सांगा. ते ताजे कडेन आसा तेंय ताणें सिद्ध करून दाखयल्लें आसा. पण एक गजाल सांगा म्हाका तुम्ही इतली बिटर कॅम्पेनिंग केलें बीजेपीचे अगेन्स्ट तुम्ही काँग्रेसी परस तुम्ही चड बीजेपीचेर उलयताले इतली एक बिटरनेस आशिल्लो तुमचे कॅम्पेनी बरोबर तुम्ही हेंय सांगिल्लें की तुम्ही बीजेपीच्याच उमेदवाराक चड डॅमेज करपाक शकतात हें तर जगजाहीर आशिल्लें आसाच आमचे दोन्ही जवळ जवळ कार्यकर्ते आणि मतदार एक बरोबर अशी परिस्थिती भितर जेन्ना परत बीजेपी बरोबर वचपाचें जालें वॉट वॉज इट की एक प्रॅग्मॅटीक डिसिजन सामकें एक वास्तववादी की बाबा ही वस्तुस्थिती हाजे कडेन जुळोवन घेवपाक जाय म्हणून तो बिटरनेस मदीं आयलो ना एक सिद्ध जालें गोंयाक जे प्रलंबीत प्रश्न आसा ताजे विशीं मतदारां मदीं जागृताय ना आणि मतदारांत तसले प्रश्नाचो अपेक्षाय ना आणि ताजेर मत पडना ताजेर मतांय पडना आणि संस्कृती खंयी पाव त्या वेळा वयल्यो त्यो गोश्टी जाल्यो जाल्यार मत पडटा फॉर एक्झाम्पल आमी भाशावाद दवरिल्लो आमचो प्रमुख मुद्दा टेनन्सी आणि मुंडकाराचो प्रमुख मुद्दा आशिल्लो हे दोन प्रमुख मुद्द्याचेर आमी इलेक्शनाक गेल्ले आमी भाशा सुरक्षा मंचे बरोबर गेले आमी शिवसेने बरोबर गेल्ले तेही आयले आमचे बरोबर ह्या दोनूय हातूंत आमी एक्सपेक्ट केल्ले 7 ते 8 उमेदवार आमचे निवडून येतले म्हणून इट इज अ शॉकिंग फॉर अस कारण भाशा कोंकणी मराठी उरची म्हणून आमी सामके म्हणजे प्रायमरी लेवलार तयारी केल्ली आणि तेच लोकांक नाका पण एक जाल्यार तातूंत अर्थ कितें उरलो एक गजाल सांगात म्हाका तुम्ही स्टेटमेंट केलो की आमी आज माध्यमाचा मुद्दो सोडून दितात कारण लोकांनी तो झिडकारला म्हणून लोकांक जास्त मुद्दो नाका म्हणून एक प्रश्न असो येता की एक जर तात्विक धारणेचेर जर तुम्ही हे कॅम्पेन केल्ले जाल्यार लोकांनी मत मारली ना म्हणून तुम्ही तत्व सोडटात हांवें तत्व सोडूना हांवें त्याच बरोबर म्हटलां मराठी आनी कोंकणी खातीर भरपूर काम करपाची धमक मगो पक्षांत आसा आनी आमी काम करतले ह्या दोनूय भाशेचें संवर्धन करपा खातीर आमी एकत्रीत रावतले हे राजकारण जावपाक शकना हें राजकारण जावंक शकना राजकारणांत लोकांचें मत अशें आसा की तुमी शिक्षणा कडेन हें राजकारण हाडूं नाका आनी शिक्षण हें कोंकणीत आसूं मराठीत आसूं इंग्लीश आसूं आमकां जाय तें आमी घेतलें अशें लोकांनी आमकां मतदान केलें ना जाल्यार गोंयचे लोकांनी जर कोंकणी मराठी खातीर मतदान केलें आमी भायर पडूं शकनाशिल्ले वायलेस तांचे जे मनीस आसा शिवसेना आसूं किंवा गोवा सुरक्षा मंच तांचे जर मतां पळयत प्रत्येक मतदारसंघात पणजे सारक्या किंवा पणजे कितलेशेच लोक कोंकणीवादी आसा बरोबर ती मतां जर सुद्दां धरली 1,500 2,000 जाल्यार ती ताका पडपाक जाय आशिल्ली काय ना मराठीवादी आसा ती मतां धरली जाल्यार ती ताका पडपाक जाय आशिल्ली ताका 500 मतां पडूं ना एक गजाल सांगा म्हाका तुमच्यो 2 म्हत्वाच्यो चुको घोड चुको म्हणया आमी ताका ह्या हो निकाल असो लागपाक किती चुकले तुमचे मेन म्हणजे आमी जेन्ना भायर सरले तेन्ना आमी ठरयल्लें की खंयच आमी युती करपाची ना कारण लोकांचो प्रश्न आशिल्लो की मगो पक्ष परत जिवंत करून मुखार येवचो एक हाती आनी त्या खातीर आमचो हे आशिल्लो पूण अशा वेळार गोवा सुरक्षा मंचे बरोबर आमी युती केली शिवसेने बरोबर गोवा सुरक्षा मंचे बरोबर युती केले बरोबर जे इंग्लीश मिडियम लोक आशिल्ले स्पेशली कॅथलीक कम्युनिटी आनी आमचेच थोडे हिंदू कम्युनिटी हे दोगांनी आमकां नाकारले जवळ जवळ प्रत्येक मतदारसंघात आमकां 2,500 ते 3,000 नुकसान ह्या फॉर एक्झाम्पल दाबोळी सारख्या मतदारसंघात आमकां 2,500 मतांचो फटको बसलो शिवसेने लागून आमकां मुस्लीम जी पारंपारीक लोक आमच्या फाटल्यान मुस्लीम रावताले फॉर एक्झाम्पल फोंडे बिचोले दाबोळे
ही जवळजवळ आमची 1,500 ते 2,000 मतां गेली. आणि त्या खातीर आमचो प्रियोळ, मागीर त्यानंतर आमचो फोंडा, त्यानंतर आमचो दिवचल, त्यानंतर आमचो दाबोळे, अशे काही मतदारसंघात आणि सांताक्रूज आणि सांतांद्रे ह्या मतदारसंघात तर आमकां लोकांनी येवन सांगलें की आमी तुमचे बरोबर आशिल्ले पयलीं, आमी ह्या गोश्टीक लागून आमी तुमचे बरोबर ना चूक जाली अशें म्हाका दिसपाक लागलें. आमी जर युती शिवाय गेल्ले जाल्यार बरो निकाल लागता आशिल्लो, बरो क्रेडीट लोक आमकां दितले आशिल्ले अशें म्हाका दिसता. आज गोवा सुरक्षा मंच म्हणटा की तुमची डबल स्टँडर्ड्स इतली आसात मोगोची, त्या डबल स्टँडर्ड्साक लागून घात जालो म्हणून. गोवा सुरक्षा मंचातले कोण कितें उलयले तें हांव नकळो, पूण हांव एक गजाल सांगता. आनंद शिरोडकराच्या तोंडांतल्यान हे शब्द आयल्या. आनंद शिरोडकराच्या तोंडांतल्यान हे शब्द शोभना, कारण ताजोच भाव काँग्रेसीच्या तिकेटीर बिचोलेंत राविल्लो. हे ताणें आमकां क्लियर करपाक जाय आशिल्लें, तें ताणें केलें ना. तांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमकां सांगपाक जाय आशिल्लें तो भाव आसा आपलो, आपूण थंय करचो ना. आनी थंय आमी शेणले. ते म्हणटा कितें, आमी भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसा, आमी आसाच आतां, पूण हाचो अर्थ ते अर्दे काँग्रेसी बरोबर आसा, तांची अर्दी हे काँग्रेसी बरोबर आसा. हो सिद्ध जाता. हांवें काय म्हाका हें खबर सुद्दां ना. सुभाष शिरोडकराची अर्दी निश्ठ काँग्रेसी बरोबर आसा, सुभाष वेलिंगराची. हांव सुभाष वेलिंगराक खूब मानता. सुभाष वेलिंगराचेर हांव कित्याक कितें उलोवचो ना. हांव ज्या मनीस आमचेर हो स्टेटमेंट काडला त्या मनशान तो अध्यक्ष आसा पार्टीचो, आनी ताणें आमची जेन्ना युती जाली तेन्ना ताणें स्टेजी वयल्यान आमकां सांगपाक जाय आशिल्लें तातूंत आपलें हें कांय ना, आपलो भाव थंय रावना म्हणून. पूण ताणें तें आमकां सांगूं ना. ताणें मगो पक्षाकूय सांगूं ना, शिवसेनेक सांगलां. जाणून बुजून लिपयलें अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें अशें आमचेर आरोप करचे न्हय. ज्या मनशान हें लिपयलें ताका थोडो सुद्दां हें ना असो म्हाका आसपाक जाय. तांकां सगळ्यांत चड कितें दुखला? तुमी म्हणटात की आज आमी माध्यमाचो प्रश्न घेवचो ना म्हणून. ना, हांव सदांच मराठी आनी कोंकणी बरोबरूच आसतालो आनी फुकारूय आसतलो. हांवें राजकारणांत माध्यमाचो प्रश्न आतां हांव हाडचो ना म्हटला. म्हाका जर कोणी एक भुरगो आयले, पांच भुरगीं आयलीं म्हजे म्हळ्यार तांकां सांगतालो हांव कोंकणी नाल्यार मराठीत वचा म्हणून. तुमची जाय जाल्यार फी सुद्दां हांव भरता म्हणून सांगता. हांव सांगचो ना तांकां तुमी इंग्लिशींत, हांव इंग्लिशींत वता म्हणून हांव सांगचो ना. कारण म्हाका मुद्दो जावचो ना. पूण तो राजकारणाचो मुद्दो जावचो. एक ते आरोप करता तुमचेर की तुमी 2 मुद्द्याक जाणून बुजून बगल दिली. एक माध्यमाचो तुमच्या मॅनिफेस्टो भितर आनी दुसरो कॅसिनोचो. म्हाजो तुमची डबल स्टँडर्ड स्पश्ट जाता. आमी आमचो जो जाहीरनामा प्रसिद्ध केला तो तांकां विचारून केला. आमी तांचे बरोबर कित्याक वचूं ना? कारण आमकां सांतांद्रे मतदारसंघात आनी फोंडे मतदारसंघात आमी जेन्ना मिटिंगो घेवपाक लागले तेन्ना आमकां आमच्या कॅथलीक मांवांनी सांगलें की तुमी हें जर घातलें आसत. आनी तो प्रत्यय आमकां शिरोडा मतदारसंघात आयलो. शिरोडेचे सगळे जे इंग्लीश मिडियमांत भुरगे वचपी, जे कॅथलीक आसूं, हिंदू आसूं किंवा इतर समाजाचे आसूं, त्या लोकांनी आमकां येवन सांगलें तुमचो पक्ष बरो पूण तुमकां आमी वोट मारूंक शकना म्हणून, कारण तुमी ताका ओपोज केलो म्हणून. आनी थंय जवळ जवळ 3,500 मतां आमची शिरोडे गेली. कॅसिनोची कितें ते म्हणटा, कॅसिनोची तुमी कित्याक बगल दिली? कॅसिनो सद्य परिस्थितींत कोर्टांत आसा. कोर्ट जो निर्णय दिता तो आमी मान्य करीत आसा. आनी जेन्ना कोणूय धंदो चालू करता ताका सगळें सरकार हें कंटिन्युअस प्रोसेस. मागीर ते काँग्रेस सरकार आसूं, भारतीय जनता पक्ष आसूं किंवा आमची मुखार सरकार येवं, खंयची गोश्ट तात्काळ आमकां बंद करूं शकना. आनी तात्काळ जर आमी बंद केली आसत ते कोर्टा वतले आनी तांकां जे पळय लॉस जाता ते गोवा गव्हर्मेंटान. तुमी म्हणटा की तो मुद्दो प्रॅक्टिकलच नाशिल्लो. तो प्रॅक्टिकल नाच, आतां सुद्दां ना. तो उठून आतां एक कॅसिनोची केस कोर्टांत आसा. ती कॅसिनो विशीं आज निकाल कितें दिला कोर्टान, आनी कोर्टाचो निकाल आमकां बंधनकारक आसा. म्हाका तरी आसा, म्हज्या सारक्या मनशाक आसा, मनोहर पर्रीकारा सारक्या मनशाक आसा. बाकीच्या विशीं हांव सांगूंक शकना, कारण कोर्ट इज फायनल से. हायकोर्ट आसूं किंवा सुप्रीम कोर्ट आसूं, आनी आमी ते पाळपाक जाय. नाजाल्यार मागीर न्याय हें म्हणटा ती उरना. न्याय संस्था
हिका इम्पॉर्टन्स उरचें ना. म्हाका एक गजाल सांगा, तुमकां चड डॅमेज कोणाक लागून जालो? आमकां शिवसेनेक लागून जालो काय गोवा दोन्ही सुरक्षा दोन्ही मंचाक लागून आमकां डॅमेज जालो. आमकां जी पारंपारीक मुस्लीम आनी कॅथलीक मतां आशिल्लीं फोंडे मतदारसंघात, दाबोळे मतदारसंघात, मागीर बिचोले मतदारसंघात आनी आमच्या प्रियोळ मतदारसंघात, शिरोडा मतदारसंघात ती आमची डॅमेज जाली आनी आमकां लोकांनी येवन सांगले नंतर आमकां तें कळ्ळें. बट इट वॉज टू लेट. आनी तेन्नाच आमी जाहीरनाम्या वयले हे मुद्दे काडले. फ्रांसीस डिसोजा 2 विकां पयलीं ही वॉज इन द सेम स्टुडियो आनी ही मेड अ व्हेरी पर्टिनंट पॉयंट. ते म्हणपाक लागले की एक गजाल जावपाक आशिल्ली, आमी जर युती तोडली मोगो बरोबरची जाल्यार ती खूब पयलीं तोडपाक जाय आशिल्ली, किंवा इतली लागीं आमी इलेक्शनाक पावले आमी युती तोडपाक नाका आशिल्ली. ह्या 2 गजाली जावपाक जाय आशिल्ल्यो. ज्या टायमार युती तोडप जालें आनी ज्या बिटरनेसान आनी कडवटपणान तें तोडप जालें, दॅट वॉज अ बिग पॉलिटिकल ब्लंडर म्हणून. यू एग्री विथ दॅट? ऑफकोर्स. ज्या तरेन युती तोडली तो वेळ तसो नाशिल्लो. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आशिल्ले. तांणी ज्यो युती संबंदांतल्यो गोश्टी आसता, मोगो पक्ष आसूं किंवा तांचे बरोबर कोण आशिल्ले तांचे, ते रिलेशन तांणी मोगो पक्षा बरोबर दवरूं ना. आनी त्या खातीर ही परिस्थिती आज जाली. तांणी जर 2 वर्सां एक मनोहर पर्रीकाराचें कशें आशिल्लें तो सगळ्यांक घेवन वतालो. एक गजाल, एक युती खूब पयलीं वर्सभर पयलीं तोडपाक जाय आशिल्ली, किंवा त्या मुमेंटाक युती तोडनासतना तुमी मुखार वचपाक जाय आशिल्लें. वॉट डू यू प्रिफर? आमी जर मुखार दोगूय बरोबर गेल्ले, मोगो पक्ष आनी भारतीय आमी 27 सीट येताले सामकें 100%. आज ती चूक जाली अशी दिसता, तुटली ती. आतां चूक जाली हांव म्हणूं शकना. चूक जाली तांणी हें केलें, तांच्या हातूंतल्यान ह्यो गोश्टी जाल्यो. तुमी फार मारताले तांचेर कितले? हांव फार मारतालो. जें कामां जायना, युतीची संभाशणूच जायनाशिल्लें. युती विशीं संभाशण जावपाचें आशिल्लें, तें मुख्यमंत्र्यान करपाक जाय आशिल्लें. तें जायनाशिल्लें आनी ताका लागून हो सगळो लॉस जालो न्हय. तांचोय लॉस जालो न्हय, आमचो फायदो आसा. आमी 3 उरले. आमी 8% वयल्यान 11% मतदान जालें आमचें ह्या फावटी. आमकां 8% कॉन्टेस्टेड ऑल्सो मोर 6 ना. आमी चड सीट हें करूं ना. फाटल्या फावटी आमी केल्ले तेन्नाय आमकां 7%च आशिल्ले 2007. पूण ह्या फावटी आमचे 11% जाले आनी 11% जाले ते जाले. आमचे 3 उरले. सो आमकां लॉस जालो असो हांव म्हणना. लॉस ट्रिबंडस लॉस तांकां जालो. 21 ते 13 जाले. मतदान तांचें देंवलें. सो हे सगळ्यो गोश्टी विचार करून फुडलो विचार आमी प्रत्येकान करपाचे आवश्यक. दोन महत्वाचे गजाली. एक म्हळ्यार दीपक ढवळीकर प्रियोळ पराभव आनी एक दिवचले नरेश सावळाचो पराभव. तुमी कशें पळयता ताचे कडेन? ना, ह्या हातूंत जो पराभव जाला तो पराभव काही कारणां लागून जाला. आनी ही कारणां ही हांवें पयलींच सांगल्या की नरेश सावळ जो पराभूत जालो तो युतीक लागून पडला. तो ताका कॅथलीक वोट्स, ताका जी पारंपारीक पडटाली ती तुमची युतीक लागून गेली. ती गेली. आनी प्लस मुस्लीम वोट ताका 1000 भर पडटाली थंयची, कितें आसा ती ताका पडटाली, ती ताची गेली. आनी तातूंतल्यान तो पडलो. दिपकाची परिस्थिती तीच जाली. त्या मतदारसंघात सादारण 1000 ते 1500 मत मुस्लीम आनी कॅथलीक आसा. तें दिपकालें गेलें. आनी काही कारणां लागून, काही जे कोंकणी मराठीवादाक लागून काही लोकांनी आमचो फाटल्यान सुरी खोपसली. ह्या काही जे GSMचे लोक आशिल्ले तांणी फाटल्यान सुरी खोपसली. ते आमचे बरोबर लास्ट मोमेंटान ना. तुम्ही कितें म्हणटात? आनी गोवा सुरक्षा मंचाच्या काही लोक गद्दारीक लागून दीपक ढवळीकर पडले म्हणून. दीपक ढवळीकर जो पडलो ते गोवा सुरक्षा मंचाचे जे काही पदाधिकारी वावरताले ते लास्ट मोमेंटार 4 दीस आमचे बरोबर नाशिल्ले. ते हांगाय नाशिल्ले, फोंडेय नाशिल्ले आनी बिचोलेकूय नाशिल्ले. ते खंय आशिल्ले? तेच तर आज सोदून काडपाची आवश्यकता आसा आनी ते आमी सोदतले. पूण ही सत्य परिस्थिती आसा आनी हे आमकां 4 दीस असो म्हटल्यार कळ्ळां. आनी थंयच आमची चूक आमकां कळून चुकली. आनी त्या खातीरूच जाहीरनामो सुद्दां आमी लास्ट मोमेंटार प्रसिद्ध करता आसतना 2-3 विशय, पूण इट वॉज टू लेट आनी तें जालें ना. आनी त्या खातीर आतां जर तर हेका अर्थ ना. जें जालें तें गेलें. झालं गेलं गंगेला मिळाला. राजकारणात तें आसा. फाटल्या गोश्टी काडून काडप अर्थ ना. आतां फुडें आमी बरे स्टेप. एक गजाल सांगा म्हाका. एक
सगळे जाण म्हणटात आनी आय ऑलवेज सेड इट व्हेरी ओपनली, तुमकां जितली पॉलिटिक्साची रिडींग आसा तितली गोंया भितर खूब कमी पॉलिटिकल लिडर्साक आसा. इट इज माय पर्सनल एक्सपिरियन्स ऑल्सो विथ यू. युअर रिडींग ऑफ पॉलिटिक्स इज अमेझिंग. आणि एक अशें म्हणटात की हे सगळे जी युतीची हे जालें, सगळ्यात चड ह्या नेगोशिएशन्सा भितर फायदो तुमी करून घेतलो. तुमचे कडेन सगळ्यात बरी मिनिस्ट्री आसात, तुमचे कडेन सगळ्यात बरे कॉर्पोरेशन आसा, इन्क्लुडींग टुरिझमा सारकी मिनिस्ट्री आज आसा. सो यू आर टेकिंग दॅट क्रेडिट दॅट इतली ह्या सगळ्यातूंतल्या पडून म्हणजे you got the maximum benefit out of this खरे scenario. हांवें बेनिफीट हाडलो तो मनोहर पर्रीकाराक गोंयचो मुख्यमंत्री करून. That is a larger picture. तो लार्जर पिकर टू द गोवा. Okay. गोंयचे मरे गेला हांवें. आय एम प्राऊड ऑफ दॅट. पयले लेटर विदाउट कंडिशन. So you got the best out of situation. You agree on that? Not आणि- Manohar Parrikar. नाही पण हांवें कांयच मागनासतना नितीनजी गडकरी कडेन लेटर दिला मंगो पक्षान. आमचे कडेन निगोशिएशन मी कांयच These ministries are not a precondition. नॉट ऑफ कंडिशन. आमचे मंत्री कोण जावपाचे ते कंडिशन आशिल्ले. हय. पूण दॅट वॉज नॉट. आनी आमी आमच्या जाहीरनाम्यांत घातिल्ले की आमी पयले टर्माक आमचे कोणाकूच मंत्री करचे ना म्हणून. ते आमी पाळ्ळे. नाजाल्यार दिपक पावसकरूय आमचो मंत्री जातालो हांवें धरिल्ले जाल्यार. हांवें जर जोर दिलो पूण आमी जाहीरनामो पाळ्ळो. आमी जाहीरनाम्यांत कितें सांगिल्लें की पयले फावट जो आमदार निवडून येता ताका मंत्रीपद दिवप ना, ताणें शिकप आनी तो खरेंच जर बरो आसा ताका मदीं मागीर केन्नाय मंत्रीपद दिलें जाता. अशें आमी आमच्या हातूंत घातिल्लें. आनी हांवें दिपक पावसकाराक रिक्वेस्ट केलो आमी जाहीरनामो आमी सांबाळुया, आमकां लोक मानतले. आनी त्या प्रमाणे लास्टाक मेळ्ळे GSIDC न्ही, मंत्रीपदा परस कमी गजाल अशी ना मेळूना म्हणजे ते ताजें नशीब. नशीब म्हणटात. नशीब नशिबान जाता पॉलिटिक्स. नशीबूय आसपाक जाय. हांव सुद्दां आज नशिबानूच वयर सरलो न्ही. थोडे नशीब आसा. नशिबात जर तुम्ही नेगोशिएशनाची क्रेडिट घेया न्ही, तुम्ही नशिबाचे कित्याक घालता? हांव नेगोशिएशन करूंकूच ना. तुम्ही मुद्दाम नितीनजी गडकरीक विचारा किंवा मनोहर पर्रीकाराक विचारा. म्हजें नेगोशिएशन एकूच आशिल्लें, मनोहर पर्रीकर गोंयांत येवपाक जाय. हें म्हजें नेगोशिएशन. आनी कोणूय आशिल्लें जाल्यार हांव एखादो आसचोय नाशिल्लो तांचे बरोबर. लेट अस बी व्हेरी फ्रँक. म्हजें नेगोशिएशन एक आशिल्लें आनी फर्म आशिल्लो. आनी हांवें विदाउट कंडिशन तांकां 12 लेटर बरोवन दिलो. PWD एंड ट्रान्सपोर्ट इज समथिंग दॅट तुम्ही हँडल केला हाजे पयलीं. हाजे पयलीं ताजे बद्दल म्हाका हें ना कित्याक ते नेगोशिएशनाचे बी हांव काय म्हणना, बिकॉज यू हँडल्ड दोज मिनिस्ट्रीज. बाबू आजगांवकर एज टुरिझम मिनिस्टर वॉज अ सरप्राईज फॉर मेनी. इज इट नॉट बिकॉज ऑफ यू that he got the tourism ministry? Let's be very open about it, because alliance करपाचे आसतना फाटीफुटी जाता. आजगांवकर हो बिझनेसमॅन. तो एकादलो कमी शिकला आसत पूण तो जाणकार. तुमकां हांव ताचो एकूच प्रश्न सांगता. फाटले फावटी जे इव्हेंट्स जाताले ते इव्हेंट्स वेगळे वेगळे जाय तेन्ना काडटाले. खंयूय असो, बरोबर, मागीर GTDC असो किंवा हेचो, आनी ताचेर टिकाय जाताली. पूण बाबू आजगांवकारान आज एक लिस्ट तयार केला आनी हे आपल्या वर्साचे इव्हेंट कॅलेंडर आसतले म्हणजे ताज्यांतले फरक तुमकां जाणटलो. म्हणजे तो जें कितें करता ते एक वर्स पयलीं ताणें मुख्यमंत्र्या मुखार दवरला एज ए फायनान्स मिनिस्टर. सो हे जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन येतले तेन्ना मुख्यमंत्री सांगतलो नाका जाल्यार बाबा हे इव्हेंट ना तो कट कर. तो प्रश्न ना. प्रश्न एक आसा की लोक ताजेर कांय उलोवचे ना. म्हणजे तो एक्सपिरियन्स मनीस, कमी शिकलो म्हणून तो बिझनेसमॅन जर आसा कमी शिकून सुद्दां ही कॅन डिलिव्हर. बरोबर. आणि बाबू आजगांवकार म्हणटा तो तसो ही कॅन डिलिव्हर. इट्स नॉट अ आउटकम ऑफ नेगोशिएशन्स न्हय. बाबू आजगांवकार हो मोसो ताणें जर ठरयलें हें काम आपूण करतलो तो तें करता. पण एक गजाल सांगा म्हाका, बीजेपीतले बरेचशे आमदार तांचे एक मनाक सल आसा की तुमची तुमी तांचे विरुद्ध झगडले, गोवा फॉरवर्ड तांचे विरुद्ध झगडले, उरिल्ले ते अपक्षी तांचे विरुद्ध झगडले. आणि आज BJP लेड गव्हर्नमेंटा भितर तुम्ही सगळे जाण मंत्री, तुम्ही सगळे जाण ट्रेजरी बेंचाचेर, आणि ते बाबडे बसून सध्या असेंब्लीक सध्या प्रश्न घालतात जुलयाची नोटिफिकेशन येतकीर. हो जो एक तांचे मनाक हें आसा, वॉट वूड यू टेल दॅम? म्हाका अशें दिसता की अजून दीस वचूना, खूब मुखार 4 वर्सां उरल्या. तुम्ही कसले संकेत दितात? आमी बरें काम जर केलें आनी बरो जर आमदार निवडून आयलो मनीस जर बरें काम करपाक लागलो जर ताकाय फुडें बरी गोश्टी मेळूं शकता. आणि त्यो गोश्टी शक्य आसा. अशक्य अशें कांय ना. 5 वर्सां रावची पडले काय 2 वर्सां 3 वर्सां भितर जावपाक शकता? कशें तांचे हेच्या प्रमाणे, तांचे वागणे, तांच्या हेच्या प्रमाणे इट इज डिपेंड. कारण तातूंत टॅलेंटेड बरे मनीस आसा. BJPतूय टॅलेंटेड बरे मनीस आसा.
काम जाणकार आसा, काम अंडरस्टँडिंग करपी आसा, हम्म. स्वता कितें तरी जबाबदारी घेऊन करपी जबाबदारी घेवन काम करपी लोक आसा, तांकांय व्यासपीठ मेळपाक जाय. तांकां 5 अशें वर्स म्हाकाय रावचें दिसता. पडटलें काय बेगीनूय जावपाक शकता म्हणटा तुमी? दॅट डिपेंड्स हांव या आतां keeping कांय it सांगूंक open. शकना आता त्या विशयाचेर हांव कांय, कारण तो तांचो प्रश्न आसा, हय. तांचे भितर ते चेंज करूं शकता जाय जाल्यार, हम्म. अश्यो गोश्टी आसा. सो बरोबर. ह्यो सगळ्यो गोश्टी टॅलेंटेड. लास्ट एक गजाल सांगा, सद्याक काँग्रेसीची प्रचंड हालचाली चालू आसात सरकार डिस्टेबिलायज करपाक, आणि तांणी तर आपल्याले हायकमांडाक सांगिल्लें की लुईझीन फालेरोक तुमी रिप्लेस करात, आमी गोंयांत काँग्रेसीचें सरकार हाडून दाखयता म्हणून. जर सरकार जातलें जाल्यार दोनूच मनीस सरकार घडोवपाक शकतात, एक विजय सरदेसाय, दुसरो सुदीन ढवळीकर. विजयाक हांव मागीर केन्ना तरी विचारता, तुमी आसा आतां, म्हाका चान्स दिसता आसा कितें काँग्रेसीचें सरकार ज्या येवपाचें गोंयांत? मनोहर पर्रीकाराक हांवें गोंयांत हाडला, हय. हांवें स्वता हाडला, आनी ताका परत ताजे अगेन्स्ट हांवें कितें करप, हें पिक्चर म्हणजे म्हज्या मनाक पडपा सारकें ना. सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग ऑफ हॅव्हिंग अनदर गव्हर्मेंट इन प्लेस ऑफ अदर, आनी हांव तसले हातूंत आसचो ना. इज नो चान्स. हांव आसचो ना, हय. हांव आसचो ना. आनी कोणी आसा जाल्यार तुमकां खबर ना. ते हांव सांगूं शकना. प्रत्येकाचे वेगवेगळे विचार आसता, आनी ह्या वेगळ्या वेगळ्या विचारांत हांव काय वचूं शकना. लास्ट म्हणजे काही इन दिस सिनारिओ, कारण तुम्ही स्वतःची गॅरंटी घेता, दुसऱ्याची गॅरंटी घेना, राजकारणाक घेवची न्ही, ते हांव मान्य करता तुमचे. पण डू यू फील व्हेरी फ्रँकली इज दॅट दिस गव्हर्नमेंट इज स्टेबल? कारण ह्या नंबरांचेर सदांच अटॅक जायत उरतलो. स्टेबिलिटी कितली? 100% तुमकां इंजिनियरिंग खूप बरें कळटा. 100% दीस गव्हर्नमेंट हे सारखे ब्लॉक्स करून ही बिल्डिंग जाल्या सरकाराची, बुनियाद हालतली. ही बुनियाद केल्ली हय. सुदीन ढवळीकारान केल्ली आसा. असो आनी घडटा. सुदीन ढवळीकारान आतां बसून बांदिल्ली घरां हय. टॅक आसा, हय. आनी सो ह्या गडागंज घराची आसा. बुनियाद घडटा. आनी ही बुनियाद 5 वर्सां तशीच उरतली, उरतली, हालपाची ना. घालपाची ना. 100%. हय, सामकी. Pleasure talking to you.